आज आम्ही या आमच्या अडवलपाल पंचायतीच्या नूतनीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ करपा खातीर हांगा उपस्थित आसा आणि माननीय आमदारांच्या हस्ते ताचो शुभारंभ जातलो। हे आमच्यासाठी ही फार मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट आसा। आमच्या प्रत्येकाच्या मनात फार आनंद जायत आसा, कारण हे खूप वर्षाचो प्रलंबित असलेले काम आसा आणि हे आता हे आमचे एक स्वप्न हे कसे साकार जायत आसा, कारण आतापर्यंत आमच्या पंचायतीक प्रॉपर स्पेस नसली, ताका लागून कित्येक कामां आमची जायन कोणतेय प्रोग्राम आमकां घेवंक मेळनासले। तसेच इवन ग्रामसभा असली तेन्नाय आमची खूप गैरसोय जाताली लोकांक बसोवपाक। तसेच आमचे कोणतो ट्रेनिंग प्रोग्राम असलेले आमकां घेवंक मेळनासले, पण आता हे सगळे आमचो प्रश्नाचे एक निराकरण जायत आसा आणि ताका लागून आमकां सगळ्या ग्रामस्थांच्या मनात खूप आनंदाची भावना निर्माण झालेली आसा। पंचान सांगल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता दोतोराचे चड प्रेम, म्हाका दिसता अडवलपालाचे चड, अडवलपाल गांवचे चड प्रेम आसा। कित्याक तर म्हाका दिसता ह्या 10 दिसांक 8 ते 10 दिसांक म्हाका दिसता हे तिसरे फावंडेशन आहा आणि हे काम सांगपाचें म्हटल्यार जरी RDA फंडांसून जरी जालें जाल्यार सगळी प्रसिद्धी म्हणटा आनी जे कामाचे पाठपुरावा म्हणटा ते आमचे माननीय जे आमदार आहा तेंच्या सहकार्यान जी कामां आमच्या बिचोले मतदारसंघान जाता ती खूप बरें दिसता की खरेंच आमी सरकाराचे अभिनंदन करपाक जाय आमी लोकांनी, आणि सरकारा बरोबर जे आमच्या सरकारान आमचे आमदार आसा खरेंच खूप बरें दिसता की आमदारांना काम करपाक। हांव जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून सांगूंक सोदता की गेली 5 वर्सांक दोतोरांगणा आमचे साधारणशे 3.5 वर्साचो कार्यकाळ आमचो पूर्ण जाल्लो दोतोरांगणा, आणि ह्या 3.5 वर्साच्या कार्यकाळान म्हाका दिसता ZP फंडांसून जावं पंचायत फंड, MLA फंड, MP फंड, म्हाका दिसता बिचोले मतदारसंघान कितकीशीच कामां जाली आणि आमच्या सबंद गोंयान म्हणटा तशें 40 आमदारां पैकी थंड स्वभावाचे आणि सदीत हसतमुख चेहऱ्याचे आमचे दोतोर यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता बिचोलेन खूबशी कामां आली। खरें आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे मंत्रीगण यांचे खरेंच मनानसून आमी आभार व्यक्त करता आणि तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की अशेंच जेन्ना पंचायतीचे काम आसूंक बाकीचे जे आता सांगले सरपंचान खरेंच जी स्मशानभूमी आहा ती खरीच पळण्यासारखी बरी सुंदर जाली। कितकीशीच कामां देवस्थानाचे काम जालें, म्हाका दिसता खूबशी अडवलपाल कामां जालीं। अराउंड 62 lakhs आसा आणि हाच्या फाउंडेशन स्टोनाक आमच्या बरोबर आसात आमचे ZP प्रदीप रेडकर, सरपंच सुभद्रा सामंत, आमची डेप्युटी सरपंच मीनाश्री गांवकर, तसेच आमचे पंच माजी सरपंच आणि पंच गजानन पालकार, गीतेश गडेकर आमचे पंच शेखर परवार, उपस्थितात असलेले सगळे देवस्थानाचं अध्यक्ष आमचं अर्जुन गांवकर, उपस्थितात असलेले सगळे आमचे विलास नायक मूल, गाड मूल, मनोज मूल, सगळेजण ह्या गावातले जितके जाणकार आसात आणि सगळे ह्या गावातले आमचे जे म्हणजे भाव आणि हे भयणीने खूप बरें दिसता की हे जे काम असले खूप दिसाचे असले। ॲक्च्युली कामाची ऑर्डर आमकां मेळलेली पण पावस येता म्हणून हांव ते करूंक ना। म्हणजे म्हजें एकच आसता बेश्टो नाल्ल फोडलो आणि कितके दीस दवरप ना। नाल्ल फोडलो जाल्यार म्हजे कॉन्ट्रॅक्टर पयलींच आसता तूं 4 दीस पयलीं काम सुरू कर नाल्यार इमिजिएटली फाल्यांच्यान काम सुरू कर म्हणून आसता। आताच जसे ZPन सांगले हे सगळे आम्ही करू शकता, कित्याक तर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या खिच्चाय फायलींग हे करता। फायली हे कशें आसा क्लियर करपाक खूप त्रास असता, खूप म्हणजे टेक्निकल इश्यूज असतात, कितलेशेच हे सगळे इश्यूज असतात। प्लस कशें आसा हे काम जर पंचायत बॉडी जर आपली मान्यता दिना जाल्यार जावंक शकना। हांगा ही जागा आसा ती आमची देवस्थानाची आसा, ती मान्यता दिवंक शकना, दिवंक ना जाल्यार हे करूंक शकना। पण हांगा खूप बरें आसता देवस्थान कमिटी, पंचायत बॉडी हे सगळे जाण मेळून तांकां ते काम जाल्ले जाय आणि म्हणूनच हांव हे काम करूं शकता। तुमकां खबर आसतली आमचे सरकार सामान्य मनशाचे सगळे इश्यू सॉर्ट आउट करपाक जाय तो प्रयत्न करता। हल्लीच जर तुम्ही पळयलें केंद्रीय मंत्री आमचे अमित शाह जे आयिल्ले आणि मजे घर ही स्कीम लॉन्च केली। खुबशा लोकांक अजून हे मजे घर स्कीम हेचो अजून ताका हे ना, म्हणजे ताचो कितलो सिग्निफिकन्स आसा हो अजून तितलो म्हणजे तांकां जाणवना। ही आता आमी फॉर्मां आता सगळी ऑलमोस्ट रेडी जाले आसात, आमी आता फॉर्मां वाडटले। आता मजे घर स्कीम जर खुबशा लोकांक जर पळयलें त्यांच्या घराची त्यांच्याकडे फक्त हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसा आणि 1/14 आसा, म्हणजे इतकेच जाले।
पण हो फूल डॉक्युमेंट न्ही. फूल डॉक्युमेंट केन्ना जाता जेन्ना जागेची सनद बी आसता तेन्ना. म्हाका दिसता गांवांत कितक्याशाच घरांक अशी सनद बी ना. सो हे म्हजें घर श्रीमंत लिगली हे घर तुमचें जातलें. फाल्यां सकाळी ते डिमॉलिश करून जर परत बांदले जाल्यार तो FIR तुमच्यान यूज करून बांदूं येता. म्हणजे कशें एक सामान्य मनशाक जर पयशे आसात जाल्यार आयुश्यभर जर कमाई करून एकच स्वप्न आसता खंयच्याय मनशाचें तुमचें आमचें की म्हजें एक घर जावपाक जाय. आनी त्या म्हज्या घराचेर जर टांगटी तलवार आसा जाल्यार तो कितलो बेचीन जाता. सो त्या खातीर आमचें सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हे इतले इजी काम नसले. लास्ट ते 6 महिने ते ऑलमोस्ट 1 वर्स काम करता. सगळे लेजिस्लेचर सगळे कायद्यान सगळे चेंज करून. कित्याक आज कशें आसा आमच्या गोंयांत कितेंय जर केलें जाल्यार पयले लोक म्हणटात ते PIL घालतात नाल्यार कोर्टान वतले. म्हणून एकदम हे सुटसुटीत काम करचें आसा. आमी सगळ्यांनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मनापासून आमी धन्यवाद मागूंक जाय की सामान्य मनशाचे ते प्रॉब्लेम सदांच पळयत आसतात. आमचे जेन्ना अडवल पाल येता म्हाका दिसता खंयचेंच काम अडवल पाल न्ही सबंद बिचोलेन खंयचोच कावन्सिलर किंवा पंच काम घेवन येयलो आनी ते काम जावंक ना अशें ना. फक्त NOC मागता. मदीं मदीं खूब हे आसतात. थोडे लोक केन्ना केन्ना असा येयनातूच ना. कोणाक कदाचित दिसता आसतलें की आमी कितें एक पोल घालून बी आमी लायट पेटयता बी असलें कांय ना. आमी तरी कशें आसतात आमी काम करून तरी आमी घालतात मिडियाचेर. लोक हांगा ना काम करतना मिडियाचेर घालतात आनी आपुणूच सगळें केल्लें म्हणटात. बिचोलची आमची जनता खूब शाणी आसा. तांकां सगळें कळटा. सो त्यामुळे म्हाका कसलोच भंय दिसना तुका कोणी कितलें म्हटलें जाल्यार. आता आनंद कित्याक जाता सांग. जेन्ना हांव पंचायत मेंबर आसलो 1994 तेन्ना माजी मंत्री बाब अशोक नायक साळगांवकर ग्रामीण विकास मंत्री असले म्हणजे RDA मिनिस्टर असले. तेन्ना डॉक्टर हेमंत कारापुरकार प्रोजेक्ट डायरेक्टर असले आणि तेन्ना हे फाउंडेशन स्टोन आमच्या टेन्युअरान घातले. तेन्ना रामा मंगेश नायक सरपंच असले ह्या गांवचे. आनंद कित्याक जाता त्याच्या प्रमाणे उरलेले सरपंच येयले, एक्टिंग सरपंच प्रेमानंद येयले, अर्जुन गांवकर येयले. म्हणजे याच्या प्रमाणे ही कामां करीत गेले आणि आज रिनोव्हेशनाचे काम जे 62 लाखाचे माननीय जे आमदार जे असले त्याच्या हस्ते हे जाता. आणि आनंद कित्याक जाता सांग ह्या गांवांत मध्यवर्ती अशी ही पंचायत आसा आणि त्या दृष्टिकोनान आज बरी कामां आज जाल्ली आसा. स्मशान भूमी जाली म्हणटा आमदार आणि इतर तांकां दुसरो प्रश्न हांवें विचारलो की जेन्ना अस्नोडा टू मोपा पर्यंत वायडनींग जेन्ना जातलें तेन्ना आमची घरां वयतली काय. तेणी सांगलां एकूय घर वचचें ना म्हणून. पण हे कित पर्यंत जेन्ना हायकोर्टाचें डिसिजन आसा तेन्ना हायकोर्ट मानतले काय हे गव्हर्मेंटाचें मानतले हे म्हत्वाचो प्रश्न आहा. तेन्ना तेणी कितें सांगलें आमदारान की एकूय घर वचचें ना. म्हणजे हे केन्ना 27 पर्यंत आसतले काय 27 नंतर आमची डेमॉलिश जातली हें आमकां खबर ना. पूण तेणी एश्युरन्स दिला की केन्नाच हें घर वचचें ना. ते सुद्दां तेणी विचार करचो, सरकारान सुद्दां विचार करचो.